सरकारी खासगी आणि कोमनीदादचे जमनीतली घरां नावाचेर करपी मजेगार येवजणे खाला आनीक 3000 अर्ज निकालांत काढल्यात। उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत खाशेली कार्यावळ आयोजित करून 3000 घरांच्या सनदींचे वाटप करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या येवजण्यो कोणच्यानी पावोवपा वांगडा एनडीए सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या खातीर दर एका मतदारसंघात कार्यावळी आयोजित करतले। भाजप मगो आणि सरकाराक फाटबळ दिवपी अपक्ष आमदारांची शुक्रारा पणजे बसका जाली। पंचायतींतल्यान म्हज्या घरी योजना नेटान सुरू करपाचें थारायलां, जेणे करून तुमच्या म्हज्या घरांतल्या सगळ्या तरेचे फॉर्म्स हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावले तांचे जाता तितके बेगीन भरून दिवचे आनी तेंच्यो क्लियर कट सगळी आनी रेग्युलरायझेशन ऑफ हावस सर्टिफिकेटी तांच्या हातांत दिवपाचें आमी थारायलां। आमी हेल्थ विथ आयुर्वेदा चेक बाय दोतोर 1.0 हेच्या अंतर्गत प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप मोठ्यान सुरवात केलो आनी 50,000च्या आसपास लोकांनी ह्या योजनेचो फायदो घेतलो। आता हेल्थ विथ आयुर्वेदा चेक बाय दोतोर 2.0 हो कार्यक्रम सुरुवात केला। त्या कार्यक्रमाचे डिस्कशन जाले आणि सगळ्या लोकांच्या मदीं हो प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप लोकांनी तुका फायदो घेवचो। प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन्क्लुडिंग द प्रायव्हेट हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा धारगड आणि आयुर्वेदिक कॉलेज हांच्या मार्फत वचून फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट गोंयकारांनी फुकट घेवची, जेणे करून तेंचे प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअपय जावचे। इन फ्युचर लोकांक अशा पद्दतीचो फुडली दुयेंसां जावची न्ही म्हणून ह्या हेल्थ विथ आयुर्वेदा ह्या कॅम्पाचे खूप मोठ्या प्रमाणात आयोजन त्या आमच्या सरकारान केला। ताजोय फायदो घेवचो। मतदारसंघातल्या विविध कामाच्या विशीं डिस्कशन जालें, त्यांची कामां स्पीड अप कशा पद्दतीन करप हाजेरूय डिस्कशन सगळ्यांच्या संदर्भात जालें आणि नक्कीच ती आमी परत एकदा जे म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न की विकसीत भारत 2047 ते विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर सगळ्या लेवलाचेर करपाचो प्रयत्न हो आमचो आसा। त्या खातीर सगळ्या तरेच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा। आमी सगळे जाण जे एनडीआरएस आणि अलॉंग विथ द इंडिपेंडंट एमएलए मेळोन आमी सगळी कामां फुडें करत आसा। देव बरें। मिनिस्टराची म्हज्या घराचे 3000 योजने रेडी जाले। ती टेंटेटिव्हली इन द मंथ ऑफ 10 ते 11 जून आणि नॉर्थ गोवान एक कार्यक्रम आणि साऊथ गोवान एक कार्यक्रम असे 2 वेगवेगळे कार्यक्रम जातले आणि जे ऑर्डर रेडी आहा तांच्या पर्यंत मेसेज पावता आणि कार्यक्रम ठरतले। मिनिस्ट्रीचे किती बसाबस जाले आयच्या मिटिंगेत डिस्कशनाचो विषय नाशिल्लो। आता इलेक्शनाचेर चर्चा करपाचो विशयच नाशिल्लो आमचो। आता आमी रुटीन जी 3 म्हयन्यांनी एकदा मिटींग घेता। मार्चाच्या पयली मिटींग जाली सगळ्या आमदारांची कंबायनली, सेम मिटींग आमी आता आयोजीत केली। कारण बाकीच्या एरियेत आता तरी आमी ओवरऑल बाकीच्या विकास कामाचेर ऑर्गनायझेशन कामाचेर भर दिता।